भारतीय जनता पार्टी आणि युवा मोर्चान सीएम ट्रॉफी खेळा सर्त घडोवन हाडल्या। कुडचडच्या फिगरेदो खेळामळार सर्तीचो समारोप सुवाळो जालो। सर्ती खातीर फाटले 20 ते 25 दीस नाव नोंदणी चालू आशिल्ली। 16 तारखेक कुडचडच्या फिगरेदो ग्राउंडाचेर सर्तीचो समारोप सुवाळो जालो। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल, दीपक पावसकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, कॅरम, पावरलिफ्टिंग आनी बॅडमिंटन ह्या सारकिल्ल्या खेळाचो खेळगड्यांनी आनी पळोवप्यांनी आस्वाद घेतलो। ते भायर घुमट आरती, फुगडी, गायन, नाच, पेंटिंग आनी रांगोळी सर्ती जाल्ल्यो। जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं। आमका प्रत्येक मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून हाडपाचो आसा हो तरणाट्या शक्तीचेर, तरणाट्या युवकांच्या बळाचेर। अरे जर आमी क्रिकेट जिखता, जर आमी फुटबॉल जिखता आसत, मतदारसंघ कित्याक जिखचे ना? मतदारसंघ आमी जिखपाक शकता। ताका ताकद जाय ती तरणाट्यांची, ताका शक्ती जाय ती युवकांची, ताका एकीची शक्ती जाय। निश्चितच सरकारान फाटल्या 10 वर्सां म्हणजे आमी म्हणटा की फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळी कामां आमच्या सरकारात केल्या 2012 पासून आतापर्यंत। हे डबल इंजिनचे सरकार आसा, माननीय मोदीजींचे केंद्रातले सरकार आणि हांगातले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मुद्दामून काढून पळयात। जो डेव्हलपमेंट आयज पर्यंत केन्नाच जावं नासली तितक्या मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जी आसा ही फाटल्या आमी 10 वर्साच्या कार्यकाळात पळयल्या। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतली, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत नॅशनल हायवे पळयात, मोपाचो कंप्लीट जावपी तुम्ही मोपा एअरपोर्ट पळयात, मांडवी वयलो 3रो पूल पळयात, जुवारीचे जावपी 2रो पूल पळयात, काणकोणातला जावपी तुम्ही मनोहर पर्रीकर बायपास पळयात। ज्या रस्त्यान वचपाक 1.5 वर लागताले त्याच रस्त्यान आज आमी 4 मिनटांनी वयता। जे 3 पूल आमी एकत्र, गालजीबाग आसतलो, तळपण आसतलो, माशे आसतलो, हे 3 पूल आमी एकाच रस्त्यान जोडले आणि अक्षरशः 4 मिनटांनी त्या 1.5 वराच्या रस्त्याक आमी कारवारच्या म्हणजे काणकोणच्या बायपासा वयल्यान कारवार पावपाचो रस्तो जो पुराय करता हाका इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा। 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता, हांव मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना काम करता गेल्या 50 वर्सांक ज्या पद्धतीचो विकास जावनासलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावनासले, त्या पद्धतीचे प्रत्येक मतदारसंघात तुम्ही काढून पळयात। मागीर तो पेडणे आसूनी, काणकोण आसूनी, कुडतडे आसूनी, सांखळे आसूनी, वाळपय आसूनी किंवा दाबोळी आसूनी, प्रत्येक मतदारसंघातले इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम हे आमी पुराय केल्ले आसा। कोविडा खातीर खंय तरी थोडेशे फाटी पडले आसतले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।